नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयचे कथालोकांतू हांव नफिसा ओलिविरा हांणी बरयलेले आठवो आनी टिठवो म्हणून एक काणी सांगता. हे गांवांतू आठवो आनी टिठवो म्हणून दोनी भाव आशिल्लींची. आठवो म्हळ्यार मालगड भाव, टिठवो म्हळ्यार धाकलो भाव. आठवो उदंतू चुरको आनी कश्टीको, तितलेची टिठवो आळसो आनी मस्त बुद्दंतूय न्हयतो. दोनू आसचे ताणें केन्ना पळयल्यार आनी खेळणू आसचे. एक दिवसू आठवो गाद्या भितरी तेगेले कामा भायर सरता आनी भावाले सांगता, जेवणा वेळेरी म्हगेल पॅज घेवन तूं गाद्याले यो म्हूण सांगता. टिठवो उडगासाना पॅज न्ही करता एक मत्ती बुरकुळ्या भितर घालून घेवन गाद्याल्या व्हरता. आनी अण्ण काम करता आसतना ताजे खातीर एक दोरीन ते बांदून रुख्खा घेल्ल्याक बांदून लांबत सोडता आनी फात्तर उडोवन खेळू सुरू करता. तातूंतली एक फात्तर ते बुरकुळ्या लागून बुरकुळ्या मुळा एक वट्ट जाता आनी तांत आशिल्ले पॅज सकयल सपूर जावन थेंबे थेंबे पावच्यासूर जाता. आठवोन तागेलें काम जावन हात पांय धुवन जेवणा येतना बुरकुळ्यां भितर पॅज ना. ताका भुकेनूय पूर जाला आनी भावाली आळसाय पळोवनूय पूर जाला. तो कोपान सांगता, एक काम पूण तूं सम करना मू, तूं व सांग दुखू न्हू म्हूण म्हणटा. टिठवोक भारी बेजार जाता अण्णान बिश्टायल म्हणून. तो सीदा रान्ना दिकान वत रावता. वत 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 ताका दूर एक व्हड घर दिसता. त्या घरा वचून कांयपणी खावच्या मेळटकी पळया म्हूण भितर रिकता. पळयल्यार त्या घरा भितर एक मुल्यां भितर भर हाड्डार आशेस. ओ हांव एक राक्षसील घरा येवन पावलां मू, आतां हांव कसो करचें म्हूण ताणें पळयतना तेदनाची भायर दुखून ती राक्षसी बडा 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 म्हूण पांय धाडायतर येतर आस. आतां भायर वचपाक जायना म्हणटा आनी तो सीदा तिगेले घरा माळ्यार वचून निपोवन बसता. राक्षस भितर येता आनी हुंकता आनी सांगता, कोण की येयला मेगेल घरान तूं, नरमनशाल घाण येतर आस म्हाका, कोण येयला ते मेगेल घरान तूं म्हूण सांगता. ते नोलेकतात, उलयनातल्या उपाय ना, ती येतल म्हाका सोदून कांयपणी कोरका म्हणून तो सांगता, हांव राक्षसाल व्हड अण्णा व्हड भाव दुर्केश म्हूण सांगता. हें कोण म्हूण ती आलोचन करता, इतले व्हडान म्हाका जवाब दितास, बद वो कोण की मेगेल पशी व्हड राक्षस आस का म्हूण लेखता. आनी ती सांगता, तावळी तुगेल पडटा मान दाखय पळया म्हाका, केद धोड शब्द येत म्हूण पळया म्हूण सांगता. तेन्ना टिठवोक ते माळ्यारी एक पोरणीक व्हड तगडा दब्बू दिसता. ताका तो बडा 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 मारता. ते माळ्यार दुखून आयकतना व्हडान आयकत तो शब्द. तेन्ना ती लेखता, वय वो व्हड एक राक्षस सम्मा म्हूण लेखता. तुगेल दांत दाखय म्हाका म्हूण म्हणटा. तेन्ना तो ते माळ्यार आशिल्ली एक फळ्या कुडको काणशी सकयल दाखयता. ती लेखता, येद्दोड दांत म्हाका म्हूण लेखता. जायत म्हाका तुगेल कान दाखय म्हूण म्हणटा. तेन्ना तो थंय एक पोरणी गेरशी आशिल्ली ती गेरशी काण सकयल दाखयता अशें करून. तेन्ना ती सांगता, म्हाका तुगेल एक केस दाखय म्हूण सांगता. तो थंय आशिल्लें एक पोरणो राज्य अशी सकयल देंवयता. तेन्ना ती राक्षस भित्ता, हो दुर्केश म्हळ्यार खंयची की एक व्हडलो राक्षसूच हांव हांगा ना म्हणटा आनी ती वत भायर धांवता ती थंय दुखून. टिठवो हगोर सकयल देवन पळयता ते घरा भर भोंवतना त्या घरा भितर 7 कूड आस. एक कुडा तांदूळ आस, एक कुडा धान्य आस, एक कुडा दाळ आस, एक कुडा पीठ आस, एक कुडा भांगर आस, एक कुडा भर दुड्ड आस आनी एक कुडा भर आंवगाल आस. अशें मस्त पुरा कुडांत जाय जाल्लें सामान पुरा आसता. तो थंय राबता सुखाना जाल्यार ताका तागेले अण्णा लोड भेस येता. तो लेखता, आठवो न्हय हांगा आशिल्लें आमी कितलें गम्मत आशिल्लें म्हूण तो लेखता. आनी एक दिसू आठवो सोदून घेवन येता. अशें आठवोकय ताणें बिश्टायला वय टिठवोक, जाल्यार ताणें वत्तरी भारी बेजारू. अयो हांव ताका जाय म्हणून बिश्टायल मू, पाप जाल्लो खंय गेल्लो की, कसं करतस की म्हूण लेखतर आसता तो. टिठवो येतर ताका भारी खूश जाता. तेन्ना टिठवो सांगता, वच्चा आमी आमगेल नव घरा वच्चो न्हू, आमी ओटो राबया म्हूण सांगता. आनी आठवोकय घेवन टिठवो राक्षसील घरा वता. तांकां ते जाय जाल्लें पुरो आस आनी गम्मत राबताची. आनी एक वरांतू आनी एक काणी वटवट मेळया. नमस्कार.